सायटीचेर आसा कुंकळी IDC ही सनरायज झिंक. तुमी पळोवपाक शकता की आज सान सकाळी सान हें काम चालू जालां. हें ताडपत्री घालून हें पॅक करपाचें आनी ऑलमोस्ट तेमी एक 30% अशें केलां. आनी फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हे दोंगर हे चड व्हडली जाले आसा आतां. फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी. म्हाका दिसना हें काम एक 3 ते 4 दीस आनी एक्स्ट्रा लागतले हें करपाक. दुसरी म्हणल्यार कितें, आतां तुमी पळोवपाक शकता हिंग उदक भरोन आहलें तें. हें उदक सबंद देंवोन वॉटर बॉडीजां वयता, रिवर्स आनी लोकांगे एग्रीकल्चर फिल्ड्स बी आहा पळय न्हू थंय वयता हें. आतां हेजे बद्दल तें कंपाऊंड वॉल तें सगळें मोडलें आसा सकयल. सो हें उदक जें देंवोन वयता हें सगळें एग्रीकल्चर फिल्डां वयता. हांव एकूच मागता आनी एक म्हगे रिक्वेस्ट आसा ऑथॉरिटी कडच्यान की सबंद तें उदक भायर वचपा बंद करचें. कित्याक आतां पावस भरपूर आसा, कित्याक हें सगळें अंडरग्रावंड सिंक जाता उदक आनी तें सगळ्या वयता. हें बंद करचें आनीक कन्सर्न हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट हांकां लेटर करून हिंगा एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार करचो आनी बेगीच्या बेगीन सरकारान हो डंप हिंगाचो काडून व्हरचो. हें काम आनी एक 3-4 दीस अशें चलता म्हूण तें सांगता म्हाका. हांव आतां हें पळोवपाक येयल्लो. फाटल्यान फूल उरलो तेंगे कवर करपाची. तें हें पळोवपाक गेल्यार एक मायनींग पीट जाल्ल्या भशेन जालां हिंगा. उदक पळय हेजें ह्या सायटी वयलें ह्यो डंप आसा तेजें उदक वॉटर बॉडीजां कितको वयता पळय फाटल्यान खूब पयस आसा तें वचपा मेळना सद्याक. हें उदक हें सगळें हिंगा सॅच्युरेट जाता आनी हें उदक येतय अशें देंवोन हिंग पळोवपाक शकता तुमी कशें उदक वयता तें देंवोन. ही वाट जाली आसा उदकाची. हें सबंद उदक देंवोन ती कंपाऊंड वॉल मोडलें आसा. उदक देंवोन सगळें एग्रीकल्चर फील्ड आनी वॉटर बॉडीज आहा थंय कनेक्ट जाता अशें देंवोन. आनी ह्या वटेन पळोवपाक शकता तुमी एक पायप आसा व्हडलें. हें स्पेशल तेमी पायप हें उदक थंय वचपा येता हें घातलें आहा. हें मातशें पायप दाखय. हें पायप हें सामकें कनेक्ट जाला भायर कंपाऊंड वॉलाक. हें सगळें उदक भायर वयता आनी त्या वटेनूय सेम स्टोरी तशी आसा. ह्या वटेच्यान तुमी पळोवपाक शकता. आतां हें उदक हांगा भरलां. हें सगळें चारी वटेच्यान उदक हें सगळें हेच्या फोनांतल्यान जें सिंक जावन हें सगळें गांवां वयता आनी एग्रीकल्चर फिल्डां वयता. आतां हितून पळोवपाक शकता हे सायडीन हो कंपाऊंड वॉल. ह्या कंपाऊंड वॉल बेश्ट नांवाचो. हो कंपाऊंड वॉला भायर हें सगळें वयता उदक. आतां हेजेर कितें तरी उपाय काडचो पडटलो सरकाराक आनी ऑथॉरिटीक. कित्याक धांपोवन हें जायना. धांपली म्हणटरी तेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी काबार जालना. हें उदक जें भायर वयता सगळें हिंगसान हें आमगेल्या सगळीं गांवां भितर भरता आनी सगळी वाड हिंगा एकमेकाक कनेक्टेड आसा. बिकॉज कुंकळी इज कनेक्टेड टू रिवर एज वेल एज वॉटर बॉडीज सगळ्यो. त्या वटेच्यान आमी पावना वचोंक, कित्याक त्या वटेन गेले आनी कमीत कमी 300 ते 400 मिटर भायर आसतलें चलोन वचपाक. सो हेचेरूय एक तोडगो काडून हें रिलीफ हें उदक भायर वचपाचें बंद करपाचें हें मातशें करचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.